Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. इयत्ता 5वी ते 8वी मेरेन सगळ्यांक पास करपाचें धोरण सरकारान चालीक लायिल्लें. मात त्या निर्णया उपरांत शिक्षणीक मळाचेर घे टिका जाली. मात केंद्र सरकारान आतां सरसकट पास करपाचें धोरण रद्द केलां. धोरणाक लागून भुरग्यांच्या अभ्यासावेलें लक्ष उणें जालां म्हूण शिक्षण तज्ञ उलयल्ले. मीटिंग जो नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क जो केलो आसा ते फ्रेमवर्क प्रमाण आमकां करिक्युलर गोल्स दिल्ले आसा आनी कंपिटन्सीज दिल्ले आसा. म्हणजे भुरग्यांक ते स्टेजीर कितें गोल्स एचीव करपाक जाय आनी कितें कंपिटन्सीज तेजे जावपाक जाय त्यो. आतां कशें आसा की जर फिफ्थाच्यान त्या म्हणजे प्रिपरेटरी स्टेजींतल्यान जर मिडल स्टेजीर वयता आसत जाल्यार प्रिपरेटरी स्टेजीर कांय कंपिटन्सीज दिल्ल्यो आसा ज्यो भुरग्यांनी एचीव करच्यो. आनी तेच्या नंतर तें एसेसमेंट जें आसा तें एसेसमेंट दोन तरेचें म्हटलें आसा, फॉर्मेटीव एसेसमेंट आनी समेटीव एसेसमेंट. फॉर्मेटीव एसेसमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी मागीर एट द एंड ऑफ द इयर दॅट विल बी अ समेटीव एसेसमेंट. आतां समेटीव एसेसमेंट म्हणटा आसतना सुद्दां ह्या वर्सांतल्यान एनईपी प्रमाण कशें आसा इट इज कंपिटन्सी बेस्ड लर्निंग. म्हणजे कांय कंपिटन्सीज भुरग्यांनी एचीव केल्या काय ना आनी मागीर चॅक करप वेदर ही इज रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज. आतां ह्या नवीन एमेंडमेंट जे येयल्लें आसा रायट टू एज्युकेशन एक्टान तेजे प्रमाण अशें म्हटलेलें आसा की ते स्टेजीर जर तो रेडी आसा काय ना हें पळोवपाचें. इफ इज नॉट रेडी टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज जाल्यार ही वील बी रिएसेस, म्हणजे ताका 2 म्हयन्याचो टायम दिवप आनी ताका रिएसेस करप. की आमी थोडोसो जो भुरग्यांचो अभ्यासाचेर लक्ष आशिल्लो तो खंय तरी मातसो कमी जाल्ल्याची एक भावना आसलेली. म्हणजे भुरग्यांक कितें तरी भंय जाय आनी पालकांक कितें तरी भुरगो आपल्या भुरग्याचें 1 वर्स आयुश्याचें फुकट वयता हेची एक जाणीव जावपाक जाय आशिल्ली. आनी ती जाणीव खंय तरी फाटल्या जो नो डिटेन्शन पॉलिसीच्या पयलीं म्हणजे CCE नुसार आमी डायरेक्ट 8वी मेरेन पास करतले त्या वेळाचेर थोडे भुरगे निर्डावलेले आसले, निर्धास्त आसले आनी नवीन येयल्या उपरांत मागीर ते शिकपा कडेन दुर्लक्ष करून मागीर त्याच भुरग्यांचें नुकसाण आमकां धावीत जाताना दिसतालें. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस.